संपलेल्या एनासियो कायतान मेनेझीस आनी आल्बिना मेनेझीस हांच्या आत्म्या खातीर मीस पेटयला. हे मिसा अमकेर भाशेन तांचे खातीर मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सम्याचे क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूच तुमचे सगळे आसूं. म्हज्या बाबा भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. हांव पातकी सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायटा लागून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गोड अपराध. हे बसोर बागली सदांच सांगपार मरे सगल्या दिवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्यान काकूट कर, क्रिस्ता काकूट कर, सोम्यान काकूट कर. प्रार्थना. ह्या वेळार जायतीं आमची बाबा भयणां ह्या दुयेंतीक सांबाळून जायतीं सोंसतात. तांचे खातीर कित भाशेन ह्या वेळार मागुया. आयज जायते जाणां आपलो जोड दीस काजाराचे वरोस आनी हेर वार्षिक दीस समरमतात. तांचे खातीर ह्या वेळार मागुया. सोर पदवीदार देवा, आमच्या मोगार बापा, तूं आमचे स्वतंत्रतायेचो आनी आमच्या तारुणाचो धोनी. तुज्या पुतान विखरायलोल्या रोगतान दयाळायेन तुवें आमकां सोडयली. तुजे कडचे घेतिल्ले नवें जिवीत सांबाळूंक आमकां कृपा दी आनी सगल्या वायटा विघ्नांतली निरंतरी आमकां राखून दवर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगता, जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचो. पावलून पिसिडेच्या अंत्योखेंत पावतोच जुदेवांच्या देवस्थानांत उबो रावून म्हळें, म्हज्या बाबा भयणीनो, आब्रामाच्या कुडीच्या पुतां दुवानो आनी तुमचे लोकांक तुमचे मोदें देवाक भेटयल्यानो. हो सोडवणेचो निरोप देवान तुमकां धाडला. जेरुजाल्याच्या लोकान आनी तांच्या फुडाऱ्यांनी जेजूक वळखून आसतना न्हय म्हूण संवसाराच्या सोनवाराक वाचतात तीं प्रवाद्यांची उतरां समजून आसतना ताचेर मरणाचें फर्मोण मारलें आनी ती घडोवन येशी केली. ताका जिवेशी मारूंक तांकां कसलेंच कारण मेळूंक ना. तरी ताचेर मरणाचें फर्मोण मारूंक तांणी पिलाता कडेन मागलें. ताचे विशीं बरयलोलें आसलें तितलेंय शास्ती पावयल्या उपरांत तांणी ताका क्रुसावेलो देंवयलो आनी एका समाधीन लिखिलो. पूण देवान ताका मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन केलो आनी गालिल्यांत तांव आपणा बरोबर जेरुसलाक गेल्ले तांकां जायते दीस तो दिश्टी पडलो
आनी बरचे मुखार हे आजून ताचे साक्षी. ज्यो देवान आमच्यान पुर्वजांक पासावण्यो केल्ल्यो त्यो आमास तुमच्या भुरग्यांक आय. जेजूक पुनर्जीवन करून ताणें पाडल्यो म्हूण आमी तुमकां परबोद करता. खरेंच दुसऱ्या स्तोत्रान अशें बरयिल्लें आसा, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. देवाचें उतर. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. परतून एकदां म्हणुया, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. सियोन म्हज्या पवित्र पर्वतार हांवेंच म्हज्या राजाक बसयला. सर्वेस्पराचो निर्णय हांव परबोद करतां. सर्वेस्परान म्हाका सांगलां, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. जबाब, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. फकत माग आनी हांव तुका राष्ट्रांत तुजें दायज करून दितलो. शेकांची सगळी प्रतून तुजे आदीन करतलो. लोखंडाचे बेटकाटीन तूं तांची पदवी मोडटलो. कुंभाराच्या मोडक्या भाशेन तांची कूड करतलो. जबाब, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. आतां राजानो समजून घेयात. संवसाराच्या राजकारभाऱ्यान चोत्रायन चलात. सर्वेस्पराची सेवा करात, ताचें देन दवरात आनी तरतरून ताका पांयां पडात. जबाब, तूं म्हजो पूत, हांवें तुका आयच्या दिसा जल्म दिला. उद्गार. सर्वेस्पराक जय जय. जेजू म्हणटा, वाट, सोद आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचोना, गोबर म्हजे वरवीं. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. जुवावा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, तुमचें काळीज उचांबळ जावं न्हय. जसो तुमी देवाचेर विस्वास दवरतात, तसो म्हजेरूय दवरात. म्हज्या बापाच्या बरांकूच कोळ स्वातो आसा. अशें न्हय आसलें जाल्यार हांव तुमकां स्वात तयार करूंक येता म्हूण तुमकां सांगतलो आसलो. आनी वचून तुमकां स्वात तयार केल्या उपरांत हांव नव्यान येतलो आनी तुमकां म्हजेशी व्हरतलो. अशें जंय हांव आसा थंय तुमी आसतले, आनी जंय हांव येता ती वाट तुमी जाणा. तोमासान ताका म्हळें, सायबा, तूं खंय वेताय आनी तें आमी नकळो, तर वाट कशी जाणो जातल्या? जेजून ताका जाप दिली, वाट, सोद आनी जिवीत हांवूच. कोणूच बापाशी वचना, गोबर म्हजे वरवीं. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. प्रितीच्या भावा भयणो, तुमचें काळीज उचांबळ जावं न्हय. हीं उतरां जेजू जायते फावटी शुभ वर्तमानांत आमकां परतून परतून म्हणटा. पूण हीं उतरां जायते फावटी आमी आमच्या कानार पडल्यार पासून आमी घडयेक त्या उतरांचेर सोक पाविना. आयज पासून हीं उतरां आयच्या ह्या सेवाधर्मांत आमकां परतून दिल्लीं आसा. तुमचें काळीज उचांबळ जावं न्हय. आमच्या स्वरपंथनी हें दुयेंस आसा आनी ह्या दुयेंसान आमकां जायते आमचें काळीज उचांबळ जाता. आनी ह्या वेळार हीं उतरां परतून एकदां जेजू आमकां म्हणटा, तुमचें काळीज उचांबळ जावं न्हय. आनी त्या उपरांत आमकां जेजू
आश्वासन दिता. तो म्हणटा आपूण वेता आनी एक घर तयार करता, एक स्वात तयार करता. तिच्या भाव भयणो, ही स्वात जावन आसा स्वर्गीचें राज. आनी हे स्वर्गीचें राज आमच्यान घडये हांगासर ह्या जिवितान आमीच तें जोडून घेवंक जाता. जेन्ना आमी मेली जाल्यार मेल्ल्या उपरांत जेजू आमकां पुनर्जीवन करतलो म्हूण आनी पुनर्जीवनपणान आमी जेजूच्या संस्कार आसतली म्हूण सोत मानूंक जाता. कित्याक जेजू आमकां ह्या पुनर्जीवनपणाची खात्री दिता. आनी हें पुनर्जीवनपण आमी दर दिसान समरमता. जेजू पुनर्जीवन जाला. ह्या पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक भाग्योन पावलो, जशें आमकां धर्मदुताच्या इतिहासान तो मेळिल्लें आसा. भाग्योन पावलो म्हणटा ताचे बरोबर येरशीस पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक परगट करतात. आनी आमकांय हें देणें, आमकांय हें कार्य पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक परगट करूं. तूं आनी हांव देवाची पुता धुवा आनी देवाची पुता धुवा जावन आमी ताका खात्री दिवंक गरज. आमच्या जिवितांतल्यान आमी ताची गोवाय जातली. आनी पयले सुवातेर आमी गोवाय जातली जाल्यार हीं उतरां आमच्या मनांत, आमच्या काळजांत आमी बाळगूंक गरज. तुमचें काळीज उत्सावळ जावं न्हय. आमी सोप मानूंक गरज की पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आमच्या सांगाता आसा. आनी तो आमच्या सांगाता आसा जाल्यार आमचें काळीज, आमचें मन उत्सावळ जावंक न्हय. तिच्या बाबा भयणो, त्या स्वताचेर सोप मानया. आनी दर घडयेक आमकां एके भाशेन रिमांयडर कसो दिवया की जेजू म्हजें सांगाता आसा. म्हजो जेजू जिवंत जेजू आनी हो जिवंत जेजू म्हजें सांगाता आसा. हें सोत आमी सोत मानल्या जाल्यार घडयेक आमचें काळीज, आमचें मन उत्सावळ जावचें. तर हें सोत समजून, हें सोत एके भाशेन आमच्या काळजांत बाळगून आमकां कृपा आनी बळ ह्या मिसांत मागुया. सर्वेस्पराच्या रस्त्यान तुका वाचता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय. तो उंडो आमी तुका भेटयता. तुवें दिला मनशाच्या वावरान केला. तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सर्वेस्परास चार वर्सां आमी तुका दिन वाचता आनी तुज्या उदारपणान आमकां दिलाय. तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाक करून दिला आनी मनशाच्या वावरान केला. तो आमकां आत्मीक पिवोवन जातलो. म्हज्या भावा भयणो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान स्वर्ग बलिदान देवा बापा मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुज्या कुटुंबाचें बलिदान दयाळायेन मानून घे. तुवें आमकां फावो केलें ती नेमी आमी होगदायना जावच्या आनी सासणाच्या सुखाक आमी सलामती पावच्या आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखून दवर.
हे आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसून आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देव वासुया. सर्वेस्पराक पवित्र बापा स्वर्गविदार आनी सासणेच्या देवा स्वर्गकामी आनी स्वर्गकाय जेजू क्रिस्त आमच्या आसुया वरवीं आमी तुका दिन वासून फावो. हो कायदो तिचो आनी आमच्या फायद्याचो जिवन जावन मरणांतलो तो आपल्या शिसांक दिश्टी पडतो आनी तांच्या दोळ्या मुखार आपले पदवीन स्वर्गार चडटा. अशी ताणें केली आमकां आपल्या देवपणाची भागीदारां देखून पास्कांच्या संदेशाच्या नादार उलासता सगळो संवसार आनी सर्गीचे स्वर्ग दोळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून हिंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खून आनी रगत. आपलेच कुशीन खुश मरण सोसून तुवेचे आवी ताणें उलो घेतलो. तुका देन वासून तो मरलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे वसत समोर तुमची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काळज घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काळज नव्या आनी सासणी कराराचें रगत. पातकांचें बोगसोणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त तुमचे बसत तें वारो कर. हें म्हज्या उडासा करात. बाबार्थाचो पयलो भूत परगोटण्या. सोम्या जेजू तुजें मरण आमी समरमता. तुजें पुनर्जीवनपण आमी परगोटता. तुज्या येण्याक आमी ओतरयता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भोक्तीपणी उदास करता. आनी हो जिविताचो उलो आनी ही सोडूंची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करून आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक की तुमेचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उदास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापाक, फिलीप नेरी फेरांव आमच्या आगमनी बापाक आनी सगळ्या यादमुखी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडयलो. पुनर्जीवनपणाचो बोरवसो धरून मिल्यान ते आमच्या भाव भयणीची खात्री कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीक मेल्ल्या समेस्तां तुजें परसरीत मुखामळ पळोवन फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आंकवार बारीक देवाची माय सांगाती तिचो बुद्धी भाग्योन तुजे भाग्योन गंधतां आनी सर्वकामी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटोदी. तांच्या सांगाताक तुजी महिमा गावून आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू
पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्ववेदार बापा सर्वगुण आणि वैभव तुमका सासनाच्या सासना आमेन. आमच्या सुगंधाराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकवलेलें प्रार्थना सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दसवडो आज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पापां बस आनी आमकां धार्मीक पडटी नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोड वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबस्कार आमकां सर्वींच्या सुखाक आनी आमच्या सुगंधाराची क्रिस्ताचें नांव आमी बरे भाशेन येता. तर आमकां तुजें उदार कापुदी सर्व पापकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांमुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पापकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोची येताय आनी राजवो चलयताय सासणाच्या सासणान. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सगळ्यां आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिया. क्रिस्ताची शांती. ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटा. शेलीच्या जेवणाक पयल्यान ती सुवाती
आमच्या पाखांक लागून जेजूक मरणाचे आदीन केलो आनी आमी प्रमाणीत जावचे खातीर ताका पुनर्जीवन केलो. सर्वेस्पराक जोय. प्रार्थना. वो मोगाल बापा, दयाळायन तुवें आमची सोडवण केली, तर दयाळायन आमकां सदांच सांबाळ. तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली. तशेंच ताच्या पुनर्जीवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ. जेजू क्रिस्ता आमच्या सोन्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सगळें आसूं. सर्वपदगार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे आशिर्वाद घालून वचून यात क्रिस्ताची शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा.